नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. इगर्जींनी लायटींचो झगमगाट, सजिल्ली घरादारां, गोठे, सांताक्लॉज आनी मध्यान राती चर्चीन मिसाचे घाटीन गोंयकारांनी नातलांक दिलो येवकार. पळयात येशूचो जल्म आनी नातलां. वेंचणूक आचारसंहिते उपरांत सरकारी खात्यांनी नोकर भरती बंद. 1,500 सुवाती भरपाचें काम उरलें अर्दवट. उमेदवारांच्यो नातलांच्यो जायराती वेंचणूक खर्चांत. महामंडळाचें सोडचें पडटलें अध्यक्षपद. बदली केल्ल्यान बऱ्याक पावलो. आदलो डीजीपी डॉक्टर आदित्य आर्यान उक्तायलें मत. आर्या म्हणटा राजकीय हस्तक्षेपाचेर उपाय म्हूण केल्ली सुचोवणी आनी कार्यपद्दत पुलीस अधिकाऱ्यांक गेली कोंत्र. कानोळे जावपा आशिल्ल्या वादग्रस्त सनबर्न पार्टीचें कितें तें थारतलें सोमारा. पार्टीच्या सगळ्या गजालींचो नियाळ घेवपाक सरकारान नेमली खासा समिती. सोमारा समितीच्या अहवाला उपरांत निर्णय. आतां खबरो विस्तारान. इगर्जींनी लायटींचो झगमगाट, क्रिसमस ट्रीनी सजिल्लीं घरादारां, गोठे, सांताक्लॉजाची भोवडी आनी मध्यान राती चर्चीन मिसाचे घाटीन शेनवारा राती सबंद गोंयकारांनी नातलांक येवकार दिलो. अख्ख्या संवसारान क्रिस्तांव भावांनी मोठ्या उमेदीन नातलां मनोवंक सुरवात केली. येशू क्रिस्त जल्माक आयलो तो हो दीस. आतां हो उत्सव आनी हें पातळिल्लें वातावरण वर्स सोंपो मेरेन अशेंच आसतलें. पळयात येशूचो जल्म आनी नातलां. शेनवारा मध्यान राती गोंयभर सगळ्या इगर्जींनी मीस जालें. ल्हान जाता खालती जाता जेन्ना आमच्या जिवितान हो रिस्क आमी घेता तेन्नाच जेजू आमच्या काळजांत जल्मता. तेन्नाच देवाची शांती आनी मोग आमकां मेवता. पूण जेन्ना आमी धांपता, जेन्ना आमी भिरांतीन जियेता, जेन्ना आमी व्हडपणान जियेता तेन्ना एके भाशेन आमी रिस्क घेना. Goa was a very religious place in old times. Of course, there are many influences of the society. Not all are good ones, but the good Christians have to expose themselves not to those bad things and to maintain that real sense of religion. Christmas is the Son of God who became man. That's the main thing. दायज घराब्यांत नाताळची परब कशी मनयतात ती पळोवया. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Navidad, prospero año y felicidad. Here we go. I wanna wish you
Merry Christmas. May God bless each one of us, and then we wish full of Goa a Merry Christmas. Wishing one and all Merry Christmas and happy and prosperous New Year 2012. पेपे फर्नांडीसान वेगळ्याच पद्धतीन नाताल मनयलो. म्हाका आमच्या वर्ल्डाक मेसेज दिवपाक जाय आसली हेचो हे बराबर लागून कितें गोवा इज अ ब्युटिफूल सो टुरिजम शूड बी रियलाइज दीस गोवा शूड बी क्लीन एंड ब्युटिशियन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया. वेंचणूक आचारसंहिते उपरांत सरकारी खात्यांनी नोकर भरती बंद जाल्या. सचिवालयातलीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण वेगवेगळ्या खात्यांतलीं सुमार 1,500 सुवाती भरपाचें काम अर्दवट उरलां. तातूंतच नातलांच्या निमतान परबी म्हूण राजकारण्यांनी मिडियांतल्यान दिल्ल्यो जायरातींचो खर्च ते उमेदवार असल्यार तांच्या वा तांच्या पक्षाच्या खात्यान वेंचणूक खर्च म्हूण जमा जातलो. महामंडळाची अध्यक्षपदाय आमदारांक सोडची पडटलीं. पळयात हो. The model code of conduct comes into effect immediately from now onwards. All the provisions of the model code will apply to the whole of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand. गोंय विधानसभा वेंचणुकेची घोषणा मुखेल वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशीन शेनवारा केली. 3 मार्चाक वेंचणूक जावपाची आसली तरी आचारसंहिता शेनवारच्यान चालू जाल्या. ताका लागून गोंय सरकार बरेंच त्रासांत पडलां. वेंचणुकेचेर दोळो दवरून कांय म्हयन्यां सावन सरकारान कर्मचारी घेवपाक सुरवात केल्ली. पर्यटन, उद्देग आनी भलायकी ह्या खात्यांनी सुमार 1,500 कर्मचारी घेवपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ली. आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान आतां हे कर्मचारी घेवंक मेळचे नात. एका भलायकी खात्यांतूच सुमार 400 कर्मचारी घेवपाचे उरल्यात. कांय खात्यांनी मात आदली तारीख घालून आयतारा कर्मचाऱ्यांक पत्रां दिलीं अशें समजता. वेंचणूक आयोग ह्या प्रकाराची चवकशी करतले. नाताळांची परबी दिवपी जाहिरातींचो खर्च वेंचणूक खर्च धरपाचें वेंचणूक आयोगान थारायलां. वेंचणूक लडोवपी लोकांनी नाताळा निमतान दिल्ल्या जाहिरातींचो खर्च तांच्या खात्यार दाखयतले. राजकी फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या सुवातींनी लायिल्ले बॅनर्स काडून उडयतले अशें वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी सांगलें. गोंयचे बरेच मंत्री आनी आमदार वेगवेगळ्या महामंडळाचे चेअरमॅन आसात. महामंडळाचे चेअरमॅन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आशिल्ल्यान तांकां राजिनामे दिवचे पडटले. महामंडळाचे अध्यक्षपद बाबू कवळेकार IDC, दीपक धवळीकार कदंब, निळकंठ हळणकार गृहनिर्माण मंडळ, सुभाष शिरोडकार इन्फोटेक, संकल्प आमोणकार फलोत्पादन, आग्नेल फर्नांडीस EDC, रवी नायक फोंडा PDA आणि राजीव कला मंदिर, माविन गुदिनो SG PDA, विक्टोरिया फर्नांडीस मुरगांव PDA. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. 7 म्हयन्यां भितर परत दिल्लीक बदली जाल्ल्यान आपूण बऱ्याक पावलो अशें गोंयचो आदलो पुलीस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्या म्हणटा. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपयल्यार म्हाका सांगात ही आपणे केल्ली सुचोवणी आनी आपली कार्यपद्दत पुलीस अधिकाऱ्यांक कोंत्र गेली हें आर्यान प्रुडंटाच्या हेडोनांत उलोवन दाखयलें. As far as I'm concerned, I'm doubly blessed in this case. I had 8 months of time given to me officially to vacate that house or I pay penal rent. So God has been very graceful to me. I'll say I'm doubly blessed. The God has been so graceful that I'm going within that time, so I'll not pay any penal rent. And if I pay penal rent, I'll not have enough money for me to survive. Were you planning a big operation? Maybe because things are going on. It's not, you see, lots of information comes to us from various agencies, central intelligence agencies, then our own sources come and tell us. You come at times, even you have given information to me. I get information from all sources. Then you have to weigh the pros and cons, see what are the things, then plan about it and execute. If someone calls you, you tell me beforehand, and when you come back, you brief me what exactly happened. This was not with the purpose of dictating or controlling. This purpose, suppose you don't want to carry forward that order of the people, is not palatable to you. So at least you can come back and tell me, sir, this is what has been said, I don't wish to do it. Do you want to pass a simple message to them that whenever politicians call you up, you don't need to satisfy the demand unless and until it is lawfully justified? You see, purpose was, when I said that when you go, please let me know. When you come back, let me know. Purpose is to protect them. Purpose not to denigrate any politician or denigrate any officer. Similar kind of a situation in the movie. You got your transfer orders. What was the feeling? No, I say those two are two different things. I'll say films can't be
compared with the reality as such. Maybe similarity you might be seeing, but I don't. Right now, I don't even remember. Bureau Report, Prudent Media. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.